सेफ्टी म्हटले का सगळ्यात पहिले आमच्या तकलेन कितें येता? एक रस्त्या वयली सेफ्टी. खुबशे वेळा भुरगे आमकां सांगता हेल्मेट, ट्रॅफिक लायट्स, ट्रॅफिक सिग्नल्स, सायन बोर्ड्स, बरोबर न्ही? फायनी हे तुमच्या तकलेन येता. सगळ्यात इम्पॉर्टंट भितर कितें आसता सांगा पळया? एक मनशाचे जीव जो रस्त्याचो वापर करता. एक ल्हान भुरगो तो सगळ्यात जाणटो म्हणजे प्रत्येक जाणांक आमकां रस्त्याचो वापर करचो पडटा. अशें ना की कोणा कडेन ड्रायव्हिंग लायसन आसा, जो कोण 2 व्हिलर चलयता, 4 व्हिलर चलयता, तेका ती रोड सेफ्टी लागता. सगळे ल्हान भुरगो सुद्धा जो स्कुलाक येता वयता, कोणाची 2 व्हिलरी फाटल्यान बसला आसतलो किंवा बसीन बसला आसतलो किंवा चलोन भोंवता आसतलो. सो आमी सगळ्यांक हे रस्त्याची रोड सेफ्टी लागता. आयज तुमी हांगा भुरगे जमल्या, तुमचे कडेन ड्रायव्हिंग लायसन आसचें ना, पूण तुमकां सुद्धा रोड सेफ्टीचें नॉलेज आसप सामकें गरजेचें आसा. पेडेस्ट्रियन म्हणटा ते रस्त्यार चलता ते लोक, पिलियन रायडर म्हणटा ते 2 व्हिलरी फाटल्यान बसलेले, पॅसेंजर म्हणजे बसीन बसता किंवा गाडयेन बसता ते, सायक्लिस्ट जो मनीस सायकल चलयता, रायडर जो मनीस 2 व्हिलर चलयता आनी ड्रायव्हर जो मनीस गाडी चलयता, हे सगळ्या लोकांक ही रोड सेफ्टीची गरज आसा. आयज आमी पळयता, आयज आमचें अशें जालां प्रत्येक जाण 2 व्हिलर समज चलयता, 2 व्हिलर चलयता आनी हेल्मेट घालपाक सोदिना पळय. कितें रिजनां सांगता? आमी हांगा लागींच वयता, थंय मातशें लागींच काम आसलें, हेल्मेट विसरलो किंवा गडबड आसली, हीच रिजनां सांगता. पूण त्याच टायमार समज एक्सिडेंट जालो आनी त्या एक्सिडेंटान इंजरी जावन म्हणजे सामकी तकली इंजरी जावन मनशाचो जीव गेलो, तेन्ना रियलायज जाता बाबा ते हेल्मेटाचो इम्पॉर्टन्स कितें. आयज सगळ्या जाणां कडेन स्मार्टफोन आसता न्हू. स्मार्टफोन घेतलो काय आमी सगळ्यात पयलीं कितें करता? कवर घालता पळय, कवर घालता, टेम्पर्ड ग्लास घालता. हे सगळे गोश्टी आमी कित्याक करता? एक फोन वाचोवपाक, फोनाची स्क्रीन डॅमेज जावपा पासून वाचोवपाक. स्क्रीन डॅमेज जाली रिपेअर जाता, फोन डॅमेज जालो रिपेअर जाता, मॅक्सिमम डॅमेज जालो नवो हाडटा आमी. पूण आमी तकले कडेन करूं शकता? हे गोश्टी आमी तकले कडेन करूं शकता आमच्या? ना न्हू. सो कवर आनी हेल्मेट ऑलमोस्ट सेम प्रायसान आसता, पूण आमी तकलेक इम्पॉर्टन्स दिना, आमी फोनाक दिता. 2 व्हिलर भुरगे चलयता, एक टायम आसलो 10वी पास जालो तो सायकल घेतालो. सायकल दिल्यार व्हडलें आसतालें, एक व्हडलें गिफ्ट आपल्या पेरंट्सांनी दिलें. आयज भुरगे हांव पळयता 10वी पास जालो काय आपल्याक 2 व्हिलर एक्टिवा दी, वेस्पा दी, एप्रिलिया दी, ह्यो गाडयांचो डिमांड आपल्या आवय बापाय कडेन घालता. खुबशे फॅमिलीज अश्यो आसा तांकां तें पॉसिबल नासता बायक दिवपाक, पूण भुरग्याचो हट्ट आसा म्हणून ती बाबडी आवय बापूय खंय ना खंय वचून कशे तरी पयशे अरेंज करता आनी गाडी घेवन ताका दिता. तुमचो टायम येतलो तेन्ना तुमी गाडी चलया, पयली गाडी चलोवं नाका. खुबशे वेळा हांव पळयता चेडे भुरगे स्पेशली बऱ्यो बऱ्यो मोटरसायकली घेता, 350cc, 400cc, 500cc, व्हडल्यो व्हडल्यो सीसीच्यो गाडयो घेता. कितें करता? न्हू थंयसरले स्टंट्स करता. थोडे भुरगे अशे एक्सपायर्ड भुरगो खंयच्या कॉलेजींतलो हायर सेकंडरींतलो तो फेमस आसता, बरी बारीक बायक चलयता, सामको एक्सपर्ट आनी स्टंट्स करता. सगळे तेजे म्हणजे आयज काल कितें जालां, सरान तरी सांगलें तुमकां की फोनार उलोवन गाडी चलोवन एक्सिडेंट ते गेले दीस. आयज अशें जाता की लोक मोबायल स्क्रोल करता, इंस्टाग्राम रील्स पळयता, व्हिडियोज काडटा, स्टोरी पोस्ट करपाक. एकदां स्टोरी तुमची इतली फेमस जाता की तुमकां भरपूर लायक्स मेळटा. सगळे जाण म्हणटा हांव बरे स्टंट्स करता, हांव बरी गाडी चलयता. सगळे कडेन तुमकां प्रेज, लायक्स, नंबर ऑफ लायक्स आनी फॉलोवर्स वाडटा. पूण जेन्ना एक्सिडेंट जाता आनी एक्सिडेंटान हात पांय मोडून घरा कडेन उरता पळय, तेन्ना हे लायक्सूय दिवपी कोण येना, तुमचे फ्रेंड्सूय येना. तुमची कोण आसता थंय फाटल्यान तुमची काळजी घेवता, तुमची आवय आनी बापूय. घरा कडल्यान भायर सरतना येता म्हणून तुमी भायर सरता पळय सकाळी फुडें, जाता न्हू अशें? येता म्हणजे कित्याक म्हणटा आमी? फाटल्यान तुजी आवय आनी बापूय तुका घरा कडेन रावली आसता, तांकां आपलो भुरगो भायर सरोन हायर सेकंडरीक गेला तो बरे भशेन घरान येयल्लो जाय आसता. केन्ना केन्ना कितें जाता, बस चुकली, गांवांत पावूंक जाय, कोण तरी एकटो एक्टिवान येता, लिफ्ट मागता ताजे कडेन, 2 भुरगे म्हणजे ट्रिपल सीट सुद्दां बसोन तुमी वयता. ट्रिपल सीट जेन्ना गाडी चलयता कितें जाता? ओव्हरलोड जाता गाडयेचेर आनी इम्बॅलन्स जावन एक्सिडेंट जाता. खुबशे वेळा अशें जाल्लें आसा फाटल्यान बसलेलो भुरगो उसळून पडून तेजो तकलेक मार लागून एक्सिडेंट जाला. आयज रस्त्याचे इम्पॉर्टन्स रस्तो यूज करून आमकां मेळटा. रस्त्यार आमी सेफली कशें चलोवपाक जाय गाडयो, किंवा सेफली आमी कशें भोंवपाक जाय हेचेर आमी फोकस करपाक जाय. खुबशे वेळा चेडवां भुरगीं चलया स्पेशली बायक चलयतना हेल्मेट घालिना. ती कितें करता सांग? कितें करता? स्कार्फ बांदता पळय. जाता न्हू अशें? ह्यो प्रॅक्टिकल गजाली ज्यो ह्या वाठारांत घडटा.
गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्यार घडटा. स्कार्फ बांदता कितलो टायम लागता? एक स्कार्फ बांदपाक कितलो टायम लागता? त्याच्याकून कमी टायम हेल्मेट घालपाक लागता. कोण घालपाक सोदिना. एक चलयेक हांव वळखता, ते चलयेक बरें दिसतालें, सामकें ब्युटिफूल आसलें. एक्सिडेंट जालो आनी एक्सिडेंटान हेड इंजरी जावन मागीर ते तकलेक अशें माग आसा मातशें हांगां थंय. जेन्ना ते हाडशाच्या फुड्यान उबे रावता पळय, सदांच ते डिपेंड करता त्या टायमार आपूण हेल्मेट कित्याक घालूं नासलें. एक अशी फॅमिलीक हांव वळखता, जे फॅमिलीच्या भुरग्याचो जीव एका हेल्मेटान वाचयल्लो. त्या फॅमिलीन ते हेल्मेट हाडून आपल्या घरांतले शोकेशीन दवरला, म्हणजे आलमारीन हॉलान दवरला. डेली ती हेल्मेटां पांयां पडटा, ते हेल्मेटाक लागून आपल्या भुरग्याचो जीव वाचलो. हे सगळें इम्पॉर्टंट जे मनशाक घडटा तेका कळटा. पिवन ड्रिंक घेवन गाडयो चलयल्यो जाता, मोबायल कानार लावन गाडयो चलयल्यो जाता. म्हणजे लक्ष आसना, एक कॉन्सन्ट्रेशन केल्लें आसता ड्रायव्हिंगा वयलें, आपलें लक्ष थंय आसना. आनी तेका लागून अश्यो खुबश्यो घटना घडटा. हें जावपाक जायना. आमकां एक एक मनशाच्या जिवाची गरज आसा. प्रत्येक लायफ इम्पॉर्टंट आसा आनी तेका लागून आमी खास करून ह्या कार्यक्रमाचें आयोजीत केल्लें आसा. सरकाराची आमकां कळवणी आसा की तुमी विलेज तर्फे हो कार्यक्रम जावंक जाय. तुमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक हेची म्हायती आसपाक जाय, सगळ्यांक कायदो खबर आसपाक जाय.